दानियेलाच्या पुस्तकांतले वाचप. बाबिलोनांत जोवाकीम नांवाचो एक मनीस आसलो. तो हिल्कियाचे तुवे सुसान्ना लागीं लग्न जाल्लो. ती भोव सुंदर आसली आनी देव भिरांतीन चलताली. तिचो बापूय आनी तिची आवय भक्तिवंत मनशां आसलीं आनी तांणी आपले धुवेक मोइसेच्या धर्मशास्त्रांत शिकोवन दिवन वाडायिल्ली. जोवाकीम भोव ग्रेस्त आसलो. ताच्या घरा लागीं एक मळो आसलो. जुदेव थांगेर येवन वचोन आसले, कित्याक लोक हेर सगळ्यां प्रास चड ताका मानान लेखतालो. त्या वर्सा लोकां मदल्या दोगा मालगाड्यांक मुनसुबेदार नेमले. असल्या मनशां विशीं सर्वेस्परान म्हणलें, नश्टेपण बाबिलोनांतले भायर सरले. मुनसुबेदार आसले त्या मालगाड्या उदेशी, आपूण लोकांचे फुडारी म्हूण दाखयतल्या मनशां उदेशी. हे मनीस जोवाकीमाच्या घरा सदां आसतले आनी कसलोय धावो आसलेली सगळीं तांचे मुखार येतालीं. दनपाराच्या वेळार सगळो लोक भायर सरून गेल्या उपरांत सुसान्ना आपल्या पतीच्या मळ्यांत भोवंक वेताली. ती दिसपटी येवन भोंवडी मारतना ते दोग मालगाडे तिका पळयताले आनी ते तिका आशेवंक लागले. तांणी आपले कोशेर्द काडून कुशीन दवरले. सर्गाक दिश्ट लायना जावच्याक तांणी आपले दोळे वळायले आनी नितीचे निर्णय तांणी मनांत धरले नात. एक दीस ते एक बरो सोयेग मेळटलो म्हूण रावलेले आसता सुसान्ना सदांचे भाशेन फकत दोगा साकरणींक आपणा सोबे घेवन आयली आनी तो गरमेचो दीस देखून मळ्यांत न्हावंक तिणें कुशिवेली. तिचेर दोळो घालून लिपोन रावुरले त्या दोगा मालगाड्यां भायर दुसरो कोणूच थंय नातलो. तिणें साकरणींक म्हणलें, म्हाका इल्लेशें तेल आनी परमळ घेवन येया आनी हांव नाता म्हणसर मळ्याचे दरवाटे बंद करून दवरा. साकरणी भायर वेतास ते दोग मालगाडे उठले आनी तिचेशे धांवले. तांणी म्हणलें, पळय, मळ्याचे दरवाटे बंद आसात आनी कोणूच आमकां पळयना. आमी तुजे आशेन लासतांव. देखून आमची कुशी कर आनी आमकां तुजे लागीं संभोग करूंक दी. तूं कबूल जायना जाशी जाल्यार तुजे सवे एक तरणाटो आसलो आनी हेच खातीर तुवें तुज्या साकरणींक भायर धाडल्योय म्हूण आमी तुजे विरोध साक्ष दितल्या. सुसान्ना सुस्कारूंक लागली आनी तिणें म्हणलें, हांव सारकीच पासांत सांपडल्यां. हांव अशें करीन जाल्यार म्हाका मरण फावो. करिना जायन जाल्यार तुमच्या हातांतली सुटोवंक मुच्यान जावचें ना. तरी सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार पाताक करचे प्रास गुन्या वा विने तुमच्या हातांत पडचे म्हाका अदीक बरें. उपरांत सुसान्नान व्हडल्यान भोब मारली आनी ते दोग मालगाडे तिचे विरोध भोब मारूंक लागले. तांचे मदलो एकलो मळ्याचो दरवटो उगडूंक धांवलो. मळ्यांत बोब जाता ती आयकून घरांतलो लोक कितें जालें तें पळोवंक बगलेच्या दारांतल्यान धांवून आयलो. मालगाड्यांनी आपली काणी सांगताच साकरांक व्हड लज भोगली, कित्याक सुसान्ना विशीं असले केन्नाच कोणें सांगूंक नातलें. दुसऱ्या दिसा लोक तिच्या पती जोवाकीमाच्या घरा एकठांय जालो तेन्ना ते दोग मालगाडे सुसान्नाक मरणाची शिक्षा दिशी करूंक मान्य करून आयले. तांणी लोकां मुखार म्हणलें, हिल्कियाचे धुवे जोवाकीमाचे पतीने सुसान्नाक आपोवंक धाडा. तांणी तिका आपोवंक धाडली. ती आपल्या आवय बापाय, आपल्या भुरग्यां आनी आपल्या सगळ्या सोयऱ्यां सोबे आयली. तिचे सोबे आसलेली आनी तिका पळयल्ली ती सगळीं रडताली. लोकां मदें उबो रावन त्या दोगा मालगाड्यांनी सुसान्नाच्या माथ्यार आपले हात दवरले. तिणें रडत आपले दोळे सर्गाक उबारले, कित्याक तिचे काळीज सर्वेस्पराचेर थीर विश्वास दवरून आसलें. मालगाड्यांनी म्हणलें, आमी एकलेच मळ्यांत भोंवता आसतना ही स्त्री दोगा साकरणे सोबे आयली.
तिने मळ्याचे धारवटे बंद केले आणि साकरणीक भायर धाडल्यो. तेन्ना थंय लिपोवन रावलोलो कोण एक तरणाटो तिचेशी आयलो आनी ताणें तिचे लागीं संबग केलो. आमी मळ्याच्या एका कोनशाक आसल्याव आनी थंय थावन हे नश्टेपण पळयतस आमी तांचेशी धांवल्याव. तीं एकामेकाचे वेंगेंत आसलेलें तें आमी देखलें तरी त्या मनशाक धरूंक आमच्यान जालें ना, कित्याक तो आमचे प्रास बलिश्ट आसलो आनी धारवटो उगडून तो पळून गेलो. पूण आमी हे स्त्रियेक धरली आनी तो तरणाटो कोण म्हूण आमी तिका विचारलें. पूण ती सांगूंक कबूल जाली ना हाका आमी साक्ष दितांव. ते लोकाचे मालगाडे आनी मुन्सुबेदार देखून जमत तांकां सतमानली आनी तांणी सुसान्नाचेर मरणाचें फर्मान मारलें. तेन्ना सुसान्नान व्हडल्यान भोब मारून म्हळें, सस्नाच्या देवा, सगळे गुठ तूं जाणाय आनी सगळ्यो वस्तू घडचे आदींच तूं त्यो वळखताय. ह्या मनशांनी मुचे विरोध फटकिरी साक्ष दिल्या म्हूण तूं जाणाय. तांणी मुचेर आरोप घालून सांगलां तें कांयच हांवें करूंक ना तरी हांवें आतां मरूंक जाय. सर्वेस्परान तिची बोब आयकली आनी तिका जिवीशी मारूंक व्हरतले तेन्नाच देवान दानियेल नांवाच्या एका तरणाट्या थंय आसलो तो पवित्र आत्मो जागयलो. दानियेलान व्हडल्यान भोब मारून म्हळें, हे स्त्रियेच्या मरणांत म्हाका कांयच वांटो नाका. सगळो लोक ताका पळोवंक लागलो. तांणी ताका विचारलें, हें तूं सांगताय तें कितें? तांचे मदें उबो रावन ताणें जाप दिली, इस्रायेलीतांनो सारकी तपासणी करिनासता आनी सत सारके सोदून काडिनासता इस्रायेलेचे एके धुवेचेर मरणाचें फर्मान मारूंक तुमी इतली पिशिंगाय? मुन्सुबेच्या जाग्यार परतून वसा, कित्याक तांणी तिचे विरोध फटकिरी साक्ष दिल्या. सगळो लोक बेगीबेगी थंय परतून गेलो आनी हेर मालगाड्यांनी दानियेलाक म्हळें, ये आमचे मदें बस आनी तुज्या मनांत कितें आसा तें आमकां सांग, कित्याक देवान तुका एका जाणट्याचें स्थान दिलां. दानियेलान तांकां म्हळें, हांकां दोगांयकी पयस पयस दवरा आनी हांव तांची तपासणी करतलो. तांकां पयस पयस करतास दानियेलान तांतल्या एकल्याक आपोवन विचारलें, तूं नश्टेपणांत म्हातारो जालाय आनी आतां तुवें आदीं केल्ल्या पातकाची केस्त तुका मेळची आसा. निरपराधी आनी प्रामाणीक मनशाक जिवीशी मारिनाका अशें सर्वेस्परान म्हळां तरी तुवें अनितीन निर्णय दिल्याय. निरपराध्यांक केस्त लायल्याय आनी गुन्यांवकारांक सुटका दिल्याय. तर आतां सांग आमकां, खंयच्या रुखापंदा ती दोगांय सांगाता आसलेली देखली? ताणें जाप दिली, एका बाबूल रुखापंदा. दानियेलान म्हळें, बरें, तुजी फोटो तुज्याच माथ्यार पडटा, कित्याक देवाच्या दुतान देवा कडचें फर्मान घेतलां आनी तो तुका खात्रून तुजे 2 कुडके करतलो. ताणें ताका धाडलो आनी दुसऱ्याक आपोवन हाडूंक फर्मायलें. ताणें ताका म्हळें, तूं कानानाची संतत न्हय जुदाची. सभायेन तुका भुलयलो आनी कुडीचे आशेन तुजे काळीस नश्टे करून सोडलें. अशेंच तुमी इस्रायेलाच्या धुवा लागीं वेव्हार करतल्यात आनी तुमकां भियोवन तांणी तुमची खुशी केली. पूण जुदाचे एके धुवेक तुमचे नश्टेपण सोसूंक जायना. तर आतां सांग म्हाका, खंयच्या रुखापंदा ती दोगांय सांगाता आसलेली तुवें देखली? ताणें जाप दिली, सिंदूर रुखापंदा. दानियेलान ताका म्हळें, बरें, तुजी फोटो तुज्याच माथ्यार पडटा, कित्याक देवाचो दूत तुका खात्रून तुजे 2 कुडके करूंक आनी तुमचो दोगांयचो नाश करूंक हातांत तालवार धरून रावला. तेन्ना थंय जमलेल्या सगळ्या लोकान व्हडल्यान भोब मारून आपणाचेर विश्वास दवरतल्यांक सोडयता त्या देवाक वाखाणलो. उपरांत तो लोक त्या दोगा मालगाड्या विरोध उठलो, कित्याक दानियेलान तांची फटकिरी साक्ष तांच्याच तोंडांतली भायर काडून दाखयली. मोइजेच्या धर्मशास्त्रा प्रमाणेची केस्त ते आपल्या पेल्याक लावंक सोदताले तीच केस्त तांणी तांकां लायली. तांणी तांकां जिवीशी मारले आनी हे परी त्या दिसा
एक निरापराधी जीव वाचून उरलो. देवाचे उतार हे. सांजुवांप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वार्ता. पूण जेजू ओलिवेत दोंगराक गेलो. दुसऱ्या दिसा सकाळी भोव फांत्यार तो परत्यान देवाळाक आयलो. लोकांचो समूह ताचे भोंवतणी एकठांय जाताच बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो. तवळ प्रद्वार करतानाच धरलेले एकले स्त्रियेक शास्त्री आनी फारिसेव ताचे सरशे हाडून आयले. जम्या मदें तिका उबी करून ते म्हणा लागले, मेस्त्री, ही स्त्री प्रद्वाराची करणी आदारतानाच सांपडली. तसले स्त्रियेक फातरावन जिवीशी मारी जाय म्हणून मोइजेनच नियमशास्त्रांत फरमायलां. पूण हे विशीं तूं कितें म्हणटाय? जेजूक शिरकावन घालून ताचेर गुन्यांव मांडचो तांच्या सवालाचो इरादो आसलो. पूण जेजू सकला भागून आपल्या बोटान धरणीर बरोवचार पडलो. ते थंय रावन सवाला घालीत आसले देखून तो नीट रावन तांकां म्हणालो, तुमचे मदलो पाताक नातलोलो तिका पयले फातर मारूं. उपरांत तो परत्यान भागून धरणीर बरोवंक पडलो. हें आयकून ते एका फाटल्यान एकलो मालगाड्यांत तावन निमाण पर्यान थंयचे निकळ्ळे. उबी आसलेले स्त्रिये सांगाता उरलो जेजू एकलोच. जेजू नीट उबो रावन तिचे लागीं म्हणालो, भाये, ते सक्कड खंय? कोणेय तुका गुन्यांव कारण केली? ना, धनिया म्हणाली ती. जेजून तिका म्हणलें, हांवें तुजेर गुन्यांव मांडिना. वच आनी मुखार पाताक करिनाका. देवाचे उतार हे.